भक्ति विनोद आश्राया, भक्ति विनोद आश्राया, यशोमती नंदन ब्रजबरनागर गोकुल रंजन काना, गोपी परनदन मदन मनोहर, गोपी परनदन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, अमल हरि नाम अमिया विलासा, अमल हरि नाम अमिया विलासा, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, वंशी बदन सुवासा, वंशी बदन सुवासा, यशोमती नंदन ब्रजबरनागर गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन काना, गोकुल रंजन काना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जयो राधा गोपीनाथ राधे राधे, जयो राधा रास बिहारी राधे राधे, जयो राधा कुंज बिहारी राधे राधे, जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जयो राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे राधे, जयो राधा गोविंद राधे राधे, जयो राधा मदन मोहन राधे राधे, जयो राधा विनोद राधे राधे, जयो राधा गोकुलानंद राधे राधे, जयो राधा दामोदर राधे राधे, जयो राधा रमण राधे राधे, निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल, जय जय प्रभु
Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Jai Jai Gurudev, 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 Jai Jai. Shri Radha Gopinath Lalita Vishakha Shri Gopal Ji ki Jai. Jai Gaur Premanande. Hare Hare Bol. हरे कृष्णा हर ग्रेस राधिका बाव माता जी की जय भारी लायक जावनो यशोमती नंदन मळल सर माताजी नाजी तंगेले बम्मोनो हिस ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजी अंबेलोटा सचेता तनी तंक इनवाइट करची जस्ट फूड है तो उन्हीं अक्षर भगवद गीता as it is 40 दिसा विषय आणि श्री ईशोपनिषद विषय सांगता सर भगवद गीता 40 दिसा सेशन या वारो काही जाता सर 40 दिवस कंप्लीट जाता असची त्याचे कंक्लूजन जावनो बुधवारा हिज ग्रेस वृषभानु प्रभुजी आमका त्याचे कंक्लूजन दिता असची त्यांनी असले वरिष्ठ गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समूहांतु वरिष्ठ जावना शिल्पक्त तन्नी कृष्ण भावना अमृतांतु तंगेले मुखारविंदातुकोनु ऐकूचे आमगेल व्हडली सौभाग्य भगवद्गीतेचे कंक्लूजन विषय ताजी डिटेल्स आम्ही ग्रुपांत पठयताची तेंची बुधवारा उडगासान ते सेशन इंडिया समय 8:30 सूर जाता 45 मिनिट्स असतं ते टोटल सेशन पूरा भगवद्गीता सार त्यांनी आमका सांगून दिवचे वताचे त्यानंतर तंतुकुनु ईशोपनिषदा कशी कनेक्ट करचे म्हणाले सांगता असाची ईशोपनिषदा सेशन 20 दिसा सेशन ते एवची वार सूर जाता असा त्याची डेट्स मंडे वेनसडे फ्रायडे 8:30 ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स 20 दिसाना फुल ईशोपनिषद कंप्लीट जाता तेंची तंतु इंटरेस्ट आशिल जणाक रजिस्टर करूयात मस्त जणांन रजिस्टर केलेलं आसा 30 वयर रजिस्टर केलेलं आसा आणि काही 10 जणांक आमकां अकोमोडेट करूयात तेंची तुमकां इंटरेस्ट आसा म्हणून जाल्यार प्लीज रजिस्ट्रेशन करयाची ताजी लिंक चॅट बॉक्सांतूय आसा त्यानंतर ग्रुपांतूय पठयता चोपा आसा आज ही अंबेलोटा सची हिज ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजी तंगेले इंट्रोडक्शन एक्चुअली दिव कमोन ना इत म्हणल्यार तुम्ही मस्तपंत तंगेले सेशन भगवद्गीता कोंकणींतूय पळोवन आसका त्यानंतर भगवद्गीतेचे सॉरी भागवत पुराणांत ताजे फुडें आसा आणि एवरी संडे तुम्ही जीएसपी तंगेले सेपरेट सेशन तुम्ही आयकून आसका फाई तंगेले एक सेशन आसा ताजी डिटेल्स हांव ग्रुपांत पठयता जाल्यार आयचे मिगेल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तंगेले गुर्तु करचे खातीर तंगेले नांव विक्रम भट म्हणून तांणी मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ऑपरेशन्स डेलॉयट ग्रुप ऑफ फ्रांसाचे कंपनीचे MBA SP जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हातून कंप्लीट केलेलो आसा त्यानंतर भक्तिशास्त्री आणि भक्तिशास्त्री आणि भक्ती वैभव म्हळ्यार दोन्ही स्पिरिच्युअल कोर्सेसाचे डिग्रीज आम्ही कशी MBA म्हणताची आम्ही कशी BCom PhD म्हणताची तशीची मटेरियल एज्युकेशनावरीची भक्तिशास्त्री म्हळ्यार लायक एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन स्पिरिच्युअल अंत आसा तांतू एक्चुअली आम्ही डॉक्टर म्हळ्यार नांवा फुडें घालचे वरी भक्तिशास्त्री हिज ग्रेस विप्रसुदामा दास म्हणून घालयात तांकां तेंची तितले ते आमगेल मटेरियल तांणी सांगचे तांगेल क्वालिफिकेशन आसा पळय MBA म्हळ्यार तांणी चेंज करून भक्तिशास्त्री म्हळ्यार तांकां मन आंतू आनीकय तृप्ती मेळटा जाल्यार भायरचे जाणां दाखोवचे खातीर MBA म्हळ्यार डिग्री जावपाक जाता तांगेल आन बापूसू हनुमंत भट्ट तांणी
कृष्ण भावनामृत अंतू मुंबईंतू मस्त फूड जॉइन जाल्लेलो आसा लाईफ मेंबर्स जावन त्यानंतर त्यांनी कारकल वेंकटरमण देवस्थान सेव कोर्नशिलेची फुल फॅमिली आणि काशीमठ संस्थानांतू मस्त सेवा करता असाची तंगेला चर्डवाल विषय आणि बायलेल विषय हांव सुरवेर बायलेक इंट्रोड्यूस करतना सांगिल्लें आसा त्यांची एक इम्पॉर्टंट जावन आशिल्लें एक सिक्रेट तुमकां सांगता तंगेल विशय भागवत पुराण सेशन्स जाता आशिल्ले तेन्ना एक दीस फुडें म्हटलें की एक स्पिकरान हांवें सांगलें भाई म्हाका काडू जायना रे कशें करचें म्हूण तेन्ना तांनीची विप्रसुदामा प्रभुजीले निमगेले म्हळ्यार प्रभुजी अशी एक सेशन आसा भागवत पुराणांत तुमकां काडू जातलें म्हूण फुल्ली दीस शुक्रार फ्रायडे दनपार आमी मेळ्ळेची आनी प्रभुजीले निमगेले प्रभुजी तुमकां काडू जातलें ह्या टॉपिकार अट ना बा हांव करता प्रॉब्लम ना म्हण सांगून नेक्स्ट डे ಕೂಡಲೇ ಏನು ಭಾಗವत पुराणाक सेशन दिल्लेलें आसा दामोदर म्हयन्यांतू तेंचे तांगेले खूब आभारी जावन आसा तांगेले फॅमिली लोटू आमी पुरा जाणां ओवर टू यू हिज ग्रेस विक्रम विप्रसुदामा प्रभुजी हरि बोल थैंक यू मुरलीधर शरण प्रभु आई मीन कैसे नहीं क्वालिफिकेशन ना सिंपली तुमगेल ब्लेसिंग्स आन आणि तुमगेल पावर आना कसं की तुमगेल ती इच्छा आसा हे चांग रुपार आमगेल समाजांतू कोंकणी आमगेल भक्ती विषय भागवतमा विषय भगवद्गीता विषय चांग रुपार सत्संग जावका आणि आयची कालांतू फिजिकली मेळची की डिफिकल्ट अशें ताका सांग एक ऑनलायन इनिशिएटीव घेवन ते केलेलें सिंपली तुमगेले एक डिझायर आसा ताजे खातीर आमकां एक सेव करचे भाग्य मेळटा आसा आज ही तुमी कसं की सांगेल लेखारी नारद मुनी तसल हो टॉपिकार म्हगेल उलोवच कांय क्वॉलिफिकेशन ना जाल्यार तुमगेल ती इच्छा आसा ताजे खातीर देव करून घेता आसता म्हूण हांव सांगता सो तुमकां दंडवत प्रणाम करता की तुमी हे सेव करचे आमकां अवसर दिता आसत फूल फॅमिलीक आनी कोटी कोटी प्रणाम तुमकां मुरलीधर शरण प्रभू थँक यू सो मच अगेन फ्रॉम माय हार्ट हरे कृष्ण सो आयचे सेशन बार महाजनाचे सेशनांत आमी कंटिन्यू करता आसा ती बार महाजन म्हळ्यार तांणी भक्तीन तूं कशी एक वाट दाखोवन दिलेलो आसा कसने आमकां एक भक्तीन तूं केन्नाय खंयच्या विशयार कसने डावट आयल्यार हांवें बार महाजनान ती वाट दाखोवन दिसलें आसा की आमी कशी ते खंयच्या सिच्युएशनांत लायफान तांगेलें एग्जाम्पल पळोवन प्रेरीत जावेत आनी भक्तीन तूं उन्नती करचें भाग्य घेवेत आयची टॉपिक नारद मुनील आनी नारद मुनील विशयार व्हड एक विशय आसा तो आयची सेशन सुरू करचे पयलीं प्रार्थना करुया आनी प्रार्थना करून सेशन सुरू करुया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो आयची सेशन तू पुराजन कोण जॉइन जाल्ली ती पुराजना पुनः स्वागत करता पुराजनांत कोण मालगड आसा ती वरिष्ठ जावन आशिल्ली भक्त आसा ती तुम पुराजना नमस्कार करून आयची सेशन सुरू करूया भारी इंटरेस्टिंग टॉपिक आजी नारद मुनी विषय पुराजना नारद मुनी विषय आयकली म्हूण खंडीत कोणी आयकनाशी राबली तशी ना ती जाल्यार मस्त सकट विषय गोत्त कळटा थोडे एकड कळटा म्हळ्यार पॉप्युलरली नारद मुनी विषय केन्ना एक डिस्कशन जाता म्हणून सांगू जायना आनी मस्त सकट आमकां
विंगड विंगड ड्रामाज नॉर्मली कसं पिक्चर आदकून कसं पळोवन ते नारद मुनील इम्प्रेशन असता. सो हांव तुमकां पुराजना रिक्वेस्ट करता की नारद मुनी म्हणटा तुमकां खंयची एक जावं दोन शब्द मना येता ते तुम्ही चॅट बॉक्सात टाईप करूयात. नारद मुनी म्हणटा तुमगे मनात कसं एक दोन वर्ड येवच्या पुरो ते तुम्ही चॅट बॉक्सात टाईप करूयात. फुडें कोणाल मनात कसं येता नारद मुनी अशी म्हणटा तुमगे मनात खंयची एक दोन शब्द येता. ओके पुढे टाईप करता असती. व्हेरी नाईस. ट्रॅव्हलिंग स्पेसमॅन काही ज्योती कामत नारायण नारायण मेसेंजर. ओके. श्लोक संचारी. ओके ओके. सो पुराजनाल पळय मनात कसं नारद मुनी म्हणटा हिंग ट्रॅव्हलिंग स्पेसमॅन. मेसेंजर सेज नारायण नारायण. मिडल मॅन म्हळ्यार मध्य दोन कसं की नेगोशिएट करून दितलो. वीणा नारायण नारायण. ओके. सो मेजॉरिटी आन्सर्स पळयल्यार पुराजना मना येता असं नारायण नारायण म्हण. नारद मुनील खंयचे एक सिनेमांतू ड्रामांतू एक एंट्री जाल्स येता ते तांणी दाखोवचे पशी फक्त आवाज दाखयता ती नारायण नारायण म्हणून अशी नॉर्मली तशी दाखोवचे. करेक्ट. सो मोस्टली पुराजना तेच फिलिंग आसता. करेक्ट. मेजॉरिटी आन्सर्स तांचे येता असं नारायण 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 म्हणून. करेक्ट. टेलिपोर्टमॅन म्हळ्यार हॅकर दोकून तेकड ते वता रिझॉल्वर के म्हळ्यार प्रॉब्लेम रिझॉल्व करतलो. ओके ग्रेट. सो पळयता पुराजनाक कसं मना येता खंडित नारद मुनील विषय. त्रिलोक संचारी तिन्ही लोका भोंवतलो. करेक्ट. सो खंडिताची भारी चांग आन्सर्स येता आसती. आणि अंतू कळता की पुराजनांक आमकां कसं एक आयडिया आसा म्हूण कळता. सो आमी ह्या बॅकग्राउंडांतू स्टार्ट करून सेशन पळोवया. होपफुली एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 40 minutes आमकां नारद मुनील विशय आनीक ಸ್ವಲ್ಪ तांणी कितलो व्हड महान व्यक्ती आशिल्लें. 40 minutes न्ही 40 years उरलेल्यार तांगेल विशय उल्लोच तितले आनीक समाप्त जायना. तांगेल महिम उरलो न्हू त्या खंडित कशी देवाल विशय उलयतना कितले अनंत कालवे उरलेल्यार देवाल विशय देवाल महिमा तशी जायना. तशी नारद मुनी देवाल इतलो व्हड भक्त की तांगेल 40 minutes कसं 40 years 40 million years उरलेल्यार तांगेल महिम समाप्त जावचे साधना. सो थँक्यू तुमगेल पुराजनाल पार्टिसिपेशन खातीर. म्हाका कळटा की तांणी कितलो व्हड भक्त तांगेल उडगासायल सुद्धा नारायण नारायण म्हूण कुडाय पुराजनाल मना येता. ताजे की ना व्हड कोणे भक्ताल विशय आसवे की कोणाले नांव उडगासायल्यारी नांवाल नांव उडगास येता म्हूण कळटा. सो नारद मुनील विशय सांगतना खंडित आमी पळयत की भागवतमाचे स्कंद आसत 12 स्कंद आसत. देवा सोडून आणि कोणी एक व्यक्ती असा की पुरा 12 स्कंदांत असा तो नारद मुनीची. विंगड कोणी देवाल म्हणजे पुरा स्कंदांत पळय देवाल विषय खंडित असा. भागवतम देवाल विषय न्हय आणि देवाल भक्ताल विषय जाल्यार देवा कोणाले दृष्टांत असा ते नारद मुनील मात. सो आमी पळयत की नारद मुनील महिम कितलो व्हड म्हणून भागवत तसल पुराणांतू एव्हरी स्कंदांतू पुरा स्कंदांतू तांगे नांव येता. तांणी कसं एक भक्तीन केलेलं कार्य येता. आम्ही भागवत पुराणा विषय मात सांगलें जाल्यार भागवत पुराण म्हणजे खंयचें शास्त्र ना खंय नारद मुनीलें तांगेल कसं एक कॉन्ट्रिब्युशन ना. तांगेल एक कथांत तांणी खंयचे एक भाग घेतला. देवाल लिवान भाग घेतला. देवाल लिल्यान भक्तांक तांणी हेल्प केला अशें खंयचें शास्त्र ना. तांणी स्वयं जावन 2 बूक बरयलेले आसा नारद भक्ती सूत्र आणि नारद पंचरात्र. हे सेशन एंडारी आमी नारद पंचरात्राचे एक श्लोक काही पळोवचे आसा. सो नारद म्हळ्यार नारायण आणि म्हळ्यार दितलो. सो कोण नारायणाक आमकां दिता कोणाल ती शक्ती आसा की कोणी नारायणा दिता तो नारद.
सो तुम्ही चॅट बॉक्स पुरा जनांना मस्त जनांना नारायण नारायण सांगितले ते खंडित नारद मुनीले नावा ಒಟ್ಟು कनेक्टेड असं म्हणून सांगेत. ब्रह्माल पूतू ब्रह्मदेवाल पूतो सृष्टीकर्ता ब्रह्मू तांगेल गुरु डायरेक्ट गुरु केन्ना आमी परंपरेविषयी उलयतात पळय मध्व संप्रदाय हे पुरा वैष्णव संप्रदायाचे आसत पळय आमी ब्रह्म संप्रदाय म्हणतात ना ब्रह्म मध्व संप्रदाय तांतू सुरे गुरु ब्रह्मान सूर केलेली आहे वैष्णव संप्रदाय तांगेल शिष्य नारद मुनी आणि तांगेल शिष्य वेदव्यास देव देवूची तान शास्त्रा खातीर शास्त्र पुरा रचन करचे देवाना भाग तो देवालो गुरु म्हणून सांगेत नारद मुनी हाजे किनाकडचे होड विषय आस की देवालो गुरु म्हणून आणि ब्रह्माल शिष्य आणि एक प्रकाराची भक्ती खातीर तांणी पितामह म्हणून सांगेत कसले की प्रपितामह म्हणून सांगेत कसले की भक्ती विषय खंय येता तेन्ना ताजे नारद मुनी ओट कनेक्शन ना ते साध्य ना. आज आमी ऑनलाईन सेशन करता आसती तशें की भक्तींत उलयता ती आज मुरलीधर शरण प्रभून सांगलें कशें आमगेलें सॅटर्डे सेशन जाता भगवत गीता कोर्स जाला 40 डेजान तू मुखार ईशोपनिशदा कोर्स जाता आसा हें पुरा ऑनलाईन सेशन जाता आसा हें हांव सांगेत की हें नारद मुनील दयेन जाता आसा म्हूण हें कशी म्हूण आमी हें सेशना मुखार पळय तुम्ही लेखतली हांव ऑनलाईन आयकता आसा झूमार कनेक्ट करून फोनारी हांतू नारद मुनील कनेक्शन कसं ना खंडित आस ते पळय आमी मुखार कसं नी चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा चैतन्य महाप्रभू म्हणल्यार देव कृष्ण देवूची भक्त रुपान ताणें अवतार घेतिल्लो कलियुगांतू तांणी सांगिल्लें आसा नारद मुनी म्हळ्यार सत्यवेश अवतार म्हणून सत्यवेश अवतार म्हळ्यार देवालो पुरा शक्ती आसा देवाले मणके तांकां कोणाक भक्ती प्रदान करचेक कसले भक्ती दिवची देवान न्हय जाल्यार देवा शक्ती अवतार म्हळ्यार तांगेले ती शक्ती आसा की कोणीय तांणी भक्तीन तूं कोणाक स्फूर्ती दिवन भक्तींत हाडो येता आणि भक्तीचे दिव्य जावन आशिल्लें तें शक्ती तांणी दिवेत. आमी मुखार एक काणी पुरो आयकताना कळटलें की नारद मुनीन कितली जनाक भक्ती दिल्ले आणि कितली जनांले जीवन तांगेल निमित्त उदारशिल्लां म्हणून आमकां कळटलें हातूंत देवाले डायरेक्ट शक्ती नारद मुनीले आसा देवाल मनांत कशें इच्छेता ते नारद मुनी कळटा आणि नारद मुनीक देवाले कसं मनांत आसा तें कळटा आणि ते जावची तशी तो कार्य करता म्हणल्यार खंडीत मस्त दृश्टांत आसतलें आणि आमी हें पुरो दृश्टांत पळय म्हळ्यार देवाल मनांत आशिल्लें नारद मुनी कळटा म्हळ्यार ताजेन आमकां कळूं येता की नारद मुनी कितलो व्हड भक्तू आणि देवाक नारद मुनी म्हळ्यार कितली प्रिय देवान सांगचे आसा देव ऋषी नामच नारद म्हणून सांगचे आसा मुनी एक प्रकार पळयल्यार भक्ती विनोद ठाकूरान सांगचे सांगिल्ले नारद मुनी बजाय विना राधिका रमणी म्हणजे नारायण नारायण कृष्णा नाम तांणी घेवन आसून भोंवता आसतात आणि जनरली एक पंत मिसअंडरस्टँडिंग आसता पॉप्युलर कल्चरा निमित्त की नारद मुनी म्हळ्यार लढाई करून घालतलो अशी पुरा एक पंत उलयता ती कोणी हेक्कड तेकड केल्यार कसन राय नारदा म्हणके हेक्कड तेकड करता म्हणून म्हळ्यार तशें एक प्रकार हे सुदीन ती स्वाम्यान एक पंत सांगिल्लें आसा की तशी प्रकाराचे वृत्ती दवरून तशी प्रकाराचे एक विचार अशें म्हळ्यार ते व्हड पाप नारदाल विशय म्हणून सांगिल्लें आसा कसले की नारद इतलो व्हड भक्तू आणि तांणी कसनय ते कार्य केलेलें ते कशी देवाले मन अंत आशिल्लें ते जाव का म्हणून ताजी खातीर म्हणून आमकां मस्त काणी तूं खंडीत कळटलें. भागवतमान तू तांगेल भक्ती विशय मस्त उल्लेख आसा आणि तांतू एकदम चांग रुपार आमकां ह्या पॉयंट मनावशी तशी भागवतमान दाखयलेलें आसा. ऋग्वेदांत तू सांगता ती की नारद मुनी म्हळ्यार मंत्र करतलो विशारद म्हणून नारद मुनी म्हणके मंत्र रचना करचेक कोणाक साध्य ना म्हणून कितली जन भक्तांक कशी ध्रुवाक ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणून नारद मुनीन सांगून दिलेलें आसा तशींची कितली भक्तांक तांणी ते मंत्राचे एक जप करता आसले ते तांणी गुरु जावन तांणी सांगिल्लें आसा आणि तांगेल त्या वाक्यान तू तांणी दिलेल्या मंत्रान तू
कितली शक्ती आसा म्हूण ताजेन कळटा की तांगेले भक्ताले गुणगान आज के पुरा कडेन जाता आसता. उपनिषदान सांगता की नारद मुनी म्हणजे सूक्ष्म बुद्धी कोणाक ना म्हूण. त्या प्रकारात तांगेले बौद्धिक कशे एक खंयचे एखादो प्रख्यात जावन आसतात पळय तशींची नारद मुनी बुद्धी हे तिनो लोकांतू सगळ्या सृश्टींत कोणालेक ना म्हूण उपनिषदान स्टेटमेंट आसा. तशींची तांणी सगळ्या पुरा दक्ष प्रजापती पुत्ताले गुरु जावन आशिल्लीं ती आनी तांगेल निमित्त तांणी वार्डीक कोण गेली म्हणून दक्ष प्रजापतीन तांकां श्राप दिलोलो की तुका एक जाग्यार खंय रावूं जायना म्हूण. आनी त्या श्रापान तांणी देवालो तो आशिर्वाद म्हूण नारद मुनीन स्विकार केलोलो कांय कप्प नासी. आनी तांणी सगळ्या ब्रह्मांडांत भोंवता आसा ती. ताका चॅट बॉक्सान कोणके आन्सर केलें पळय स्पेसमॅन म्हणून, गगन यात्री, अंतरिक्ष यात्री म्हळ्यार पुरा कडेन ब्रह्मांडा भोंवता आसता तांणी एक जाग्यार रावना ती. ते तांगेल खातीर श्राप म्हळ्यार तांगेली तोची भावना तशी आशिल्लो की खंय एक जाग्यार रावचें ना, खंय खंय देवाल भक्ती जाता, खंय खंय खंयच्या रुपार तांची देवाल सेव जाता तांणी भोंवता आसता ती. तांगेलें शरीर सच्चिदानंद विग्रह म्हळ्यार तांकां खंयचे एक पंचमहाभूत आनी मन बुद्धी अहंकारा शरीर न्ही, तांगेलें सच्चिदानंद आध्यात्मीक जावन आशिल्लें शरीर तें. तांकां खंय देखून खंय वचचें कसलें असाध्य ना म्हूण तें खंडीत. ताजे खातीर तांकां इटर्नल स्पेसमॅन ऑर अंतरिक्ष यात्री म्हणून सांगेत, ओरिजिनल अंतरिक्ष यात्री. आतां मस्सकड कथान तो आमी पळयता जाल्यार एक एक आमी पॉयंट घेवं येता. हांव ताबड सांगल्या म्हणके नारद मुनी विशीं 40 मिनीट न्ही 40 वर्स उलयता जाल्यार 40 मिनिटान खंयची एक कथा तांगेले एक पॉयंट आसा आमी ते संक्षिप्त रुपार पळोवया. सुरे आमी पळयता रामायणाचे पॉयंट. रामायणाचे आनी नारद मुनी कसं कनेक्शन हे खंडीत कांय डाऊट ना की रामायण हे रचन जाल्लेली नारद मुनी निमित्ताची म्हणून. वाल्मिकी एक प्रकार क्रूर व्यक्ती आशिल्लो, मात नारद मुनी गोत आशिल्ले हांगेले मुखार हांणी वाल्मिकी ऋषी म्हूण जावचे आसा म्हूण तांकां गोत आशिल्लें. तेन्ना तांणी नारद मुनीक एक तेन्ना तांणी सांगता ती वाल्मिकी ऋषी की तूं देवाल नामस्मरण घेवका, देवाल सेव करता म्हूण. तेन्ना तुका तुगेले फॅमिली विशय आनी कांय हें करता म्हणून ना. कसलें की वाल्मिकी ऋषी तेन्ना तो सांगता की हांव हे म्हगेल फॅमिली खातीर मारचें चोरी करचें म्हूण. ते नारद मुनी तांकां सांगता की वय जाय तसले तुगेल्या फॅमिली निमगी की तूं हें पुरा पाप कर्म करता पळय तांणी भागीदार जातात वे म्हूण. खंडीत भागीदार जातली ना वाल्मिकी मुनी सांगता की. जाल्यार तांणी नारद मुनी सांगता की जायत जाल्यार वचून एक पंत निमगी म्हूण. तो बायल चेडो वचून निमगेल सिता तांणी सांगतात की हें पुरा करची कर्म तुमीची, तुमगेल हातांतू असते कशी करचें म्हणून. आमकां खावचें पिवचें तुमी मेंटेन करतात आमगेर फॅमिलीक. आतां तुमी कसं केलेलें पापा कर्म आमी कसले भोगू का म्हूण त्या बायल चेडू सांगतात की. तेन्ना वाल्मिकी ऋषी कळटा की नारद मुनीन सांगिल्लें म्हूण. तो वचून नारद मुनीक गुरु म्हूण नमगून घेता आनी सांग कसं करता म्हणून. तेन्ना नारद मुनी सांगता की रामान नांव घेवका म्हणून. वाल्मिकी मुनी तेन्ना तितलो पापांत आशिल्लो, इतले पाप कर्मांत पुरा बुडून आशिल्लो की ताका रामान नामस्मरण करचें जायना की तागेले तोंडान उच्चार करूं जायना की. ताजे खातीर नारद मुनी सांगता की मरा म्हण मरा मारचें मरा. तेन्ना ताका जाता की म्हणटा राब म्हूण. तशें त्या प्रकार नारद मुनी सांगिल्ले निमित्त तो एक प्रकारारी वाल्मिकी ऋषी खंयची एक पाप कर्मांत पुरा पूर्ण आशिल्लो तो मरा म्हणटा वता तेन्ना राम 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 जाल्या म्हणके जाता आनी ताजेन तांगें शुद्धीकरण जाता आनी तांकां रामाल प्रती मस्त भक्ती जाता उत्पन्न जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी मुखार सुनू तांणी शुद्ध जाल सिता तेन्नाची नारद मुनी तांकां आपास येता की तेन्ना तांणी ऑलरेडी भक्तीन तूं भारी मुखार शिल्लें आसा. आनी तांगे कसं की तांकां ब्रह्माल दयेन तांकां ते एक श्लोक रचन करचे काव्य करचे एक शक्ती मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या टायमार तांकां स्फूर्ती दिवचे नारद मुनी थंय पावता आनी नारद मुनी तांकां सांगता की तूं हें वाल्मिकी मुनी सांगता की हे संवसारांत पुरा पशी श्रेष्ठ कोणी व्यक्ती आसा ती तूं तागेले विशय बरोवका म्हूण मन आसा म्हूण. ते नारद मुनी सांगता
की रामाक हिना श्रेष्ठ हे तिन्ही लोकांक कोणी ना तू तागेल विशय ते रामायण बरोवका म्हूण आनी ते वाल्मिकी रामायणाचे 24,000 श्लोक आसा ती सुरे 100 श्लोकाक मूल रामायण म्हणचे ते नारद मुनीन वाल्मिकी ऋषीक संक्षिप्त रूपात सगळे रामायण सांगचे आसा आनी सांगचे आसा की ह्यांची हांव 100 श्लोक सांगिल्ले तू विवर्सून बरोवका म्हूण. सो एक प्रकार पळय येता की नारद मुनीन वाल्मिकी ऋषीक रामायणाची कथा वय सांगली आनी तांकां आदेश वय दिलो तांगेल गुरु जावन हें रामायण बरोवका म्हणून. तो हे 24,000 आसता बालकांडान सूर जावचे रामायण ताची सुरे 100 श्लोकाक मूल रामायण म्हणचे आनी त्या मूल रामायण नारद मुनीन वाल्मिकी ऋषीक सांगिल्ल्यांची म्हूण. वाल्मिकी ऋषी रामायण सांगिल वय न्ही रामायणान तूं आस वय उत्तरकांडान तूं पुरा ते रावणानी मान जावन राम अयोध्येन येता तेन्ना नारदान रामा मेळचे वच्चे आसके ते रामायणान तूं येता. सो पळयत एक प्रकार रामायण नारद मुनी निमित्त एक रचित जालेले नारद मुनी ताजे भितर आसा आनी आतां नारद मुनी आनी रामाल संवाद जाता पळय तेन्नाय नारद मुनी तांगेलो विशय सांगता कसं रावण आउट तांगेले कसं इन्सिडेंट जालेलें म्हूण म्हळ्यार स्टोरी भितर स्टोरी तशें पळयत आनी पुरांत नारद मुनी आसा तूं. सो देव नारद मुनी सांगता की हांव रावणाक पराजीत केलें न्हय भारी तागेले भारी एक शक्ती आशिल्ली वय खंडीत म्हणून. तेन्ना नारद मुनीन एक काणी सांगचे आसा की भाई रावण एक पंता मेगेल म्हापशी पडलोलो म्हाका मारूक तेन्ना मारूक म्हळ्यार तागेल्या किना कोणा चड शक्ती आसा पळय तांकां असल्यारी तो रिस्पेक्ट दिना. सो त्या प्रकारारी नारद मुनी ताका कितले बाण मारल्यारी कितले मारूं गेल्यारी रावणाक नारद मुनी कांय करचें जायना. तेन्ना नारद मुनी ताका सांगता की तूं पुरा जना बाद दिता तुका बदम युद्ध करता आणि यमराजाने यमदेवान यमराजा सांगचे आसके की मुख म्हणून. सो त्या प्रकारारी सो त्या एक प्रकार त्या लिलेन तू पुरा रुपारी रमी पळयता. सो एक पंथा तांकां उपनिषदा सांगता ती तांगेलें नांव कलह प्रिया म्हणून म्हळ्यार कशें की एक लागून घाल्लें म्हणून जाल्यार तांणी त्या देवा लील मुखारसून वचच्या खातीराची तांणी कशें एक कार्य करता ती म्हूण खंडित सांगेत. सो ह्या नारद मुनींनी रामायणाच पळयता तशींच मुखार पळयत नारद मुनीन महाभारतांत कशें एक काणी पळयत. एक प्रकार तुमकां पुरा गोश्ट आसा महाभारत आयकतना की अर्जुनाले आनी द्रौपदीले तांगेले वाल्डीक जावन येतरी ते स्वयंवरा देखून तांकां हाडटाना तांणी कुंती सांगली सिद्धा कुंतीन अर्जुना सांगचे आसके कसं हाडना ते शेअर करी म्हूण. सो हावसूल वाक्य दवरचे खातीर द्रौपदी वाल्डीक पुरा 5 पांडवाला ओटून जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. ऑफकोर्स ताजें एक कारण आसा कसलें की त्या द्रौपदीनच फुडें जन्मान ते मागून घेतिल्लें त्या फलस्वरूप तशें जालेलें जाल्यार तशी इन्सिडेंट आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते वाल्डीक जावन तांणी इंद्रप्रस्थ आसतना नारद मुनीन येवचें आसा म्हूण पळय ह्या काणींत आमी पळयत की कशी सूक्ष्म रूप नारद मुनी हेल्प करूं येता तागेल भक्ती तागेल दया पांडवाल वैरी कशी आसा म्हूण आमी ह्या काणींत पळयत. तेन्ना नारद मुनी युधिष्ठीर आनी पुरा बैसून आशिल्लीं की द्रौपदी आनी पुरा जन तांकां स्वागत करून तांगेल पादपूज करून तांकां तांगेल्या आसनार बसून पांय पडून राखतात की. तेन्ना नारद मुनी सांगता की भारी खुशी जाले आमकां तुमकां पुरा जना पळोवन जाल्यार तुमकां पळयल्यार म्हाका काणी उडगास आयली म्हूण सांगता की. तेन्ना युधिष्ठीर महाराज पुरा 5 पांडव आयकून बसतात की कसं काणी आसतला बा ही म्हूण. तेन्ना नारद मुनी काणी सांगता की निकुंभ म्हूण राक्षस आशिल्लो तागेले 2 जन पूत आशिल्लीं सुंदन आनी उपसुंदन म्हूण. तांणी भारी भाव म्हळ्यार भारी फ्रेंड्स तांणी भारी एक दोस्ती म्हळ्यार एकल्यान जावण केले शिवाय आनीक जावण करना एकल्यान उठयले शिवाय आनीक उठयना म्हळ्यार पुरा तांणी कार्य ओट्टू करचें. तांगेले भितर तांगेली प्रीती म्हळ्यार दोग भावाली उपसुंदन आनी उपसुंदनाले म्हळ्यार
पुरा कडेन तांगेली ख्याती आशिल्ली की दोग जाणां भावाल प्रीती म्हळ्यार कसं न्हय हांगेल म्हणकी आसूं का म्हूण त्या प्रकारारी तांगेली की प्रीती आशिल्ली सुंदन आनी उपसुंदनाली. मागीर थंय मुखारी नारद उपसुंदन आनी तांणी ब्रह्माल खातीर तांणी तपस्या करता ती आनी ब्रह्माल वरदान निमगितात की आमकां शाश्वत जावन जीवन दिवका म्हूण. तेन्ना ब्रह्मदेव सांगता की शाश्वत जावन जीवन कशें दिवचें तें म्हाका ना मागीर तुका कशें दिवचें हांवें म्हूण नारद हांकां सांगता की सुंदन आनी उपसुंदनाक. तेन्ना तांणी सांगतात की जायता आमगेलें मरण जावका जाल्यार आमगेल्या हातान जावका म्हळ्यार सुंदनान उपसुंदना मारका उपसुंदनान सुंदना मारका विंगड कोणीय आमकां मारूं जायना. म्हळ्यार तांकां कांय डावट ना की तांगेले भितर इतली प्रीती आशिल्ली तांणी एकले मारूं साध्य आसवा खंडित ना. ब्रह्मदेव जायता तूं सांगिल तशें तथास्तु म्हूण सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर मुखार पळयल्यार तांणी एक प्रकार तें वरदान मेळ्ळें निमित्त पुरा सृश्टींत पुरा जना बाद दिवचे सूर करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी पुरा देवी देवता तांणी मागीर ब्रह्मालेक वतात की तुवें हें वर दिलेलें न्हय देवा तांकां तांणी पळय पुरा एक प्रकारारी पुरा जना बाद दितात कसं करचें म्हूण ब्रह्मदेव सांगता की जायता हांव कसं एक सोल्युशन करता म्हूण. आनी तो तिलोत्तमा म्हूण एक सुंदरी अप्सराक तांगेले पेटयता म्हूण सांगिल्लें आसा. तिलोत्तमा म्हणजे ब्रह्माल ती पुरा चंदी जावन आशिल्ली सृश्टींत पुरा पशी चंदी अप्सरा म्हूण सांगिल्लें आसा. ती तिलोत्तमा हे दोग जण भावाले वता सुंदन आनी उपसुंदन. आनी ते मुखार काणी संक्षिप्त रुपार सांगचे जाल्यार सिच्युएशन अशी येता की दोग जणांक तिगेले वालडीक करता म्हूण मन जाता. तांतू विस्तारार सांगिल्लें आसा जाल्यार ते सिच्युएशन एंडार अशी जाता. आनी तांगेल निमित्त इतली वर्स कटल्यान आशिल्ली तांगेली प्रीती तांतू उण्यापण येता म्हूण सांगता. आनी अशी एक पॉइंटार येता की तांणी दोग जण लढाई करून घेता ती आनी लढाई करून घेतिल्ले निमित्त एकल्या मारून घेता ती म्हूण. ताका नारद मुनीन ह्या पॉइंटार येवन सांगचें पांडवांक की द्रौपदी जावन आसा ती सुंदरी अति सुंदर जावन आशिल्ली तुमगेले 5 जाणां बायल. नारद मुनी अशी सांगना जाल्यार तांकां गोत आसा की पांडव म्हळ्यार भारी चांग बुद्धीचे तांकां इनडायरेक्टली वे सांगल्यार तांकां कसं पॉइंट म्हूण कळटा म्हूण. सो नारद मुनीन त्या पॉइंटार येवन तांगेल्या जिवनांत तांकां हो उद्देश तांकां उपदेश करचे आसा ही काणी सांगून. आनी युधिष्ठिर अर्जुन भीम हांकां पुरा जाणां मन आवडटा की नारद मुनीन सेसन सांगिल्ले पॉइंट म्हूण की हें एक निमित्त 5 जाणां बायल एक आशिल्ले निमित्त कसं एक मुखारी प्रॉब्लेम जावचें आनी तांगेले भितर आशिल्ली प्रीती तांतू कसं एक बाद येवचें साध्य आसा म्हूण. आनी नारद मुनीन सांगिल्ले निमित्त तांणी तें एक रूल करतात की केन्ना द्रौपदी एक पांडव आवडटा आसा तेन्ना विंगड जन वचून कोणी डिस्टर्ब करना ती आनी ते डिस्टर्ब करूं गेल्यार तांणी 1 वर्सा खातीर वनवास घेवका म्हूण ते एक रूल करतात. ते नारद मुनीले येद्राक तांणी ते रूल करून तांगेले आशीर्वाद घेतात ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार आमी एक पळयता की नारद मुनी प्रीती कितली एक भक्ता वयर आसा म्हूण तांकां कळटा की ह्या मुखार एक प्रॉब्लेम जावेता. हळू भक्ता लक्षण म्हळ्यार वरिश्ठ जावन आशिल्लें तांगेलें ह्याचें लक्षण तांकां गोप्त आसता तांगेल्या एक्सपिरियन्सान की एक सामान्य जावन आमी भक्ती करतना आमगेल्या जिवनांत कसं कश्ट येता म्हूण. ताका तांणी चांग रुपारी गुरू स्वामी हळू भक्त तांणी उपदेश दिता ती ते आमी मना वेल्यार आमगेल्या जिवनांत कसं मुखार येवची कश्ट तांतू देखून आमी अवॉयड करयता म्हळ्यार एक प्रकार ते येनासी आमी चांग रुपार जीवन करयता आमी पळयता नारद मुनी. तशी मुखार आसता की आतां सिच्युएशन येता की अर्जुन एक प्रसंगी एक ब्राह्मणान हेल्प जावका निमित्त तेन्ना वता आनी ते पुका महाभारतांत ती मुखार काणी आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी पळयता कशी पांडवाल वयर नारद मुनीला आशीर्वाद आशिल्लो म्हूण. दोनीचे आमी पळयता नारद मुनी आनी वेदव्यासाल ते भागवतमा 4 अध्यायांतूय येता नारद व्यास संवाद म्हूण. आनी हे भागवत पुराण म्हळ्यार अमल पुराण तांतू देवाल भक्ती सोडून विंगड कसनो एक विशय ना तांतू भागवत पुराणांतू. सो त्या प्रकारे हे 4 अध्यायांत पळयता की वेदव्यास मुनी पुरा इतलें शास्त्र रचन केलेलें उपनिषद इतले सकळ वेदांत सूत्र महाभारत पुरा बरयलें जाल्यार तांगेलें मना सॅटिस्फॅक्शन नाशिल्लें. आनी त्या मनाक सॅटिस्फॅक्शन नाशिल्लें तांगेले गुरू थंय येता तांगेले गुरू नारद मुनीची आनी तांणी सांगचें आसकें नारद मुनीक की तूं पुरा बरयलां जाल्यार उत्तम श्लोक गुणार्ण वर्णे म्हळ्यार देवाली शुद्ध जावन भक्ती देवाले भक्ताल विशय आनी देवाली भक्ती विशय तूं त्या एक पुराण बरोवका म्हणून. आनी तांगेली ती प्रेरणा घेवन त्या मना वेलिसिता
वेदव्यास मुनीक भारी एक आत्मा तृप्ती जात तांगेले म्हळ्यार भारी एक खुशी जात तांकां की नारद मुनीन एक सांगिल्लो उद्देश हे भागवत पुराण तें तांणी त्या प्रकार नारद मुनीला आज्ञा मेळ्ळी सिता ते सगळे भागवत पुराण बरयता. सो एक कनेक्शन मेळ्ळें न्हू, ह्या ग्रुपान भागवत पुराण कोंकणी. सो ऑलरेडी एक कनेक्शन मेळ्ळें न्हू तुमकां नारद मुनी ओटू. हे पुराण ग्रुपा नांवाची नारद मुनील दयेन आसा म्हूण सांगितता. नारद मुनी नातील जाल्यार भागवत पुराण आसतशिलें आनी भागवत पुराण नासल्यार भागवत पुराण कोंकणी ग्रुप खंय आसतशिलें. सो एक कनेक्शन मेळ्ळें. सो तशी अनेक कनेक्शन तुम्ही पळोवचे मेळटले की नारद मुनील दयेनच ही आज आमी देवाले. सूर्य आमी सांगिल्लें की आमगे पुरा गुरु परंपरे तूं प्रपितामह भक्तीचो नारद मुनीची. सो ही परंपरा ना आसतशिली नारद मुनी. सो अनेक तुम्ही मना व्हेल्यारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुमगे नारद मुनील आशीर्वाद आमगे जिवनांत कशें आसा म्हूण आमकां कळटा. नेक्स्ट एक पॉइंट पळयता ध्रुव महाराज जाली ती काणी आयकून अशें पुरो. ध्रुव महाराज तागेले न्हू उत्तान पादेक पण ताका पांयार घेवन बसताना तागेले आवसू न्ही तागेले अन्नाक 2 बायल आशिल्ली. तागेले आवसू सुनीती ध्रुव महाराज आनी अन्नाल 2 बायल ती सुरुची. तीन येवन ध्रुव तिगेल पूत न्ही. तीन सांगचे आसके की तुगेले अन्नाल पांयार बेसका जो करू तू मेगेल पट्टा दोकून जन्म घेवका तेन्ना तू मेगे अन्नाल पांयार बसयता. तुगेले क्वॉलिफिकेशन ना तुगेले अन्नाल पांयार बसशाक. जाव काय देवाल तपस्सी करी आनी मेगेल आनी देवाले मागून घे की मेगेल जे पट्टा दोकून तू जन्म घे तेन्ना तू पांयार बसयता म्हूण. उत्तान पादाल म्हळ्यार ती ताका सुरची पती तागेली ती एक प्रकार म्हणून प्रिय जावन आशिल्ली राणी आशिल्ली. अशी तीन एक कटू उतर उलयतना ध्रुवा खातीर ती तो कांय उलयना. सुरुची सांगिल्लें पूण ध्रुवाक लायक जायना जाल्यार तागेले अन्नान कांय सांग न्ही मू इशी ताण उलयतना ताका भारी कोप येता आनी तो खोडले सुनीतीला तागेले आवसूला आशीर्वाद घेवन सीधा रान्ना वता विष्णू वयर नावाल वयर तपस्सी करचेक म्हूण. एक 5 वर्सां चेडू तो जाल्यार तागेल्यान तूं तें क्षत्रीय भावना आशिल्लें की हांव म्हगेले अन्ना किना होड एक राज्य करतलो म्हणून देवाला आशीर्वाद घेवन. तो एकलोची रान्नांत चमकता आसतशिल्के. तो एकलो रान्ना चमकता आसतना कोण आतां तुमकां सांगता म्हणना आमगेले इटर्नल स्पेसमॅन नारद मुनी थंय पावता आनी तो सांगता काय ध्रुवाक टेस्ट करचेक इतले सांज चेडू जावन तूं एकले रान्ना भोंवचें नज बस तुगेलें आवसूलें हें तुगेलें प्राय न्ही रान्ना भोंवची तपस्सी करची शिके होड जेतर यो ही तपस्सी करची प्राय न्ही तुगेली खेळची विंगड चेडू हांव खेळची प्राय तुगेली म्हणून. तेन्ना तो ध्रुव ना तागेली एक भावन आशिल्ली म्हळ्यार की ना कशी जावन जाल्यार म्हाका रान्ना की ना होड राज्य जावका म्हूण. मागीर तो सांगता काय तूं होड्डा म्हणके उलयत वय जाल्यार कोण होड्ड आसतात पळय तांकां कळटा की एक प्रकार मान अपमान ह्या हाजे विशयी पुरो चड मना घेवचें नज. तूं होड्डा म्हणके उलयतास न्हय की तूं तपस्सी करतलो. होड कोण आसता ती निजावन तांणी मान अपमानाक तें करना ती म्हळ्यार आनीक प्रकार नारद मुनी टेस्ट करता की हागेली इच्छा कितली आसा म्हूण. जाल्यार ध्रुव सांगता काय ना हांव देवाल वयर तपस्सी करतलो हांव खंडीत तपस्सी करतलो म्हूण. तुमी म्हाका मार्गदर्शन करता जाल्यार करया ती नाजाल्यार हांव मुखारसून वता म्हूण. तेन्ना नारद मुनी भारी खुशी जाता काय इतले 5 वर्सां चेडणान तूं इतले दृढताण एक प्रकार वचन घेतलां आनी एक निर्णय केला जिवनांत तूं मुखारसून वचचेक देवा वयर तपस्सी करचेक. हे पॉइंटारी नारद मुनी सांगचे आसा तांकां की ओम नमो भगवते म्हूण हें नामस्मरण करया ती म्हूण. सो त्या प्रकारान आमी पळयता की ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणून मागीर ध्रुवांक देवाल दर्शन मागीर जाता. सो तुमी पळयता की नारद मुनीन कशी तांगेले एक इम्पॅक्ट केलेलें म्हणून तांगेले जिवनांत. आनीक आमी काणी पळयता प्रल्हाद जाले देवी देवता हिरण्यकशिपू बायल आशिल्ली कयाधू तिका ती गुरबीण आशिल्ली तेन्ना तिका एक कडेन व्हरता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हिरण्यकशिपू इतलो व्हड राक्षस तागेले पूत म्हळ्यार कितलो आनीक व्हड राक्षस आसा पुरो मुखारसून. ताका जन्म येवची पयशी फुडें मारका म्हूण ते देवी देवता तांगेले मनांत आशिल्ले. तेन्ना थंय नारद मुनी येता काय इतले पुरो तांणी निर्णय घेतिल्लो. नारद मुनी आयले सिता पुरा देवी देवता इंद्र वायू आनी पुरा जेन साश्टांग नमस्कार घालतात की नारद मुनीक. हांतू हे सांसान काणीन तूं कळयता की नारद मुनी म्हळ्यार कितलो व्हड एक व्यक्ती आशिल्ली तांणी म्हणून.
सामान्य जावन भायल्या जिवनात समाजान तो एक नारद मुनी म्हळ्यार एक कॉमेडी सी तांणी करता ती नारायण नारायण म्हणून जाल्यार देवी देवता तांगेलें दर्शन घेतली सुद्दां पुरा साष्टांग वंदन करतात की तांकां आणि तांणी एक उतर सांगतात की नारद मुनी हे देवी देवता हे कयाद हुल पोट्टांत कोण आसा तो मुखार जावन तो व्हड भक्त जातलो प्रल्हाद म्हणून आणि कोण देवी देवता ताका मारची पळयता आशिल्ली ती कूडले नारद मुनील एक उतरारी नारद मुनी कसं नाही मस्त व्हड समजायनी तांकां तांगेर एक उतरारी कयाद हुल पुरा जन प्रदक्षिण करचे सुरू करतात की नारद मुनीवर तांगेल कसं एक विश्वास आसा म्हणून आमी ह्या एक काणींत पळयता तांगेल एक उतरारी पुराजन हें करता ती आणि मुखारी तुम्ही सांगेत कोत्तस की प्रल्हाद जत्ता नारद मुनी अशी नाही की कयादूक एकलो सोडता तो पुराक देवाल भक्ती विशय कयादू सांगता आणि प्रल्हादू अवसूल पोट्टा असतानाची देवाल विषय देवाल भक्ती ज्ञान नारद मुनीला आशीर्वादान ताका पुरा कळता म्हणून सांगितलं असं आता ही मॉडर्न सायन्सान तो सायंटिस्टांनी ಸ್ವಲ್ಪ अंडरस्टँड करतात तेका सायंटिफिक टर्म प्रीनेटल कॉग्निटिव्ह एबिलिटी म्हणून म्हळ्यार चलडाक पोट्टा असतानाची तागेले वातावरणान तागेले मानसिकता जगता म्हणून मॉडर्न सायन्स हगूर हगूर तांकां कळता आसता सो नारद मुनीले एग्जाम्पल पळयत की सायंटिस्टाक थोडे कशें हिंट दिता आसा ती नारद मुनीन प्रल्हादान पोट्टा असतानाची ताका भक्ती विशय शिकोवन दिल्लो आणि प्रल्हादा जन्मा येतानाची प्रल्हाद व्हड भक्त जावन जन्मा आयलो म्हणून आमी सांगेत आणि ते भागवतामान काणी आसा प्रल्हाद तागेले स्कुलान तूं पुराजना देवाल विशय सांगता आशिल्ले 5 वर्सां चेडूं तेन्ना पुराजन सांगतात की आमगेल गुरु शंड मर्कन ह्या पुरा शिकय न्ही मू ह्या पुरा तूं खंय दोकून कळ्ळें म्हणून तेन्ना प्रल्हाद सांगता की हें पुरा म्हगेल गुरु नारद मुनीन हांव म्हगेलें अवसूल पोट्टांत आसतना म्हाका शिकयलेलें म्हूण सांगेत सो आमी नारद मुनीले एक व्हड महानता तूं पळयत कशी महानता म्हणून आतां आमी खंयचे एक पंता कोचिंग क्लासेस पळय चेडूं IIT JEE मेडिकल एंट्रन्स एग्जाम तांतू पुरा तुम्ही पोस्टर पळयत न्हू की हो चलो आमगेल क्लास आयलो ताजे निमित्त ऑल इंडिया रँक मेळना ताका म्हूण टॉप रँकर म्हूण मात तुम्ही गोत्तस की तांणी ते क्लासाचे एडवर्टिजमेंट दितात पळय तांणी तसले बुदोवंत आशिल्ले चेडूं सोदून हाडटात ती तांकां क्लास ट्युशन तांगेल्या फीज घेना ती तांकां गोत्तस की हो बुदोवंत आशिल्ले चेडूं आमगेल क्लास आयो न्हू आमगेल क्लासा शिकिलो म्हूण एक नांव आयलें आमगेल क्लासीस फेमस जातलें म्हूण सो तांणी तसले चेडूं आशिल्ले कोणते एडवर्टायझिंग करता ती म्हळ्यार तसले चेडूं मात नारद मुनी शिष्य घेतना हें पळयनाशिल्लो नारद मुनी रेंज पळयत आमी शिष्याले एक परमात्म वेदव्यासू तोच तागेल शिष्य एक प्रकार आनीक पळयल्यार वाल्मिकी तसले शिष्य मागीर मृगारील काणी गोतस तुमकां की मृगारी तसे क्रूर व्यक्तीक नारद मुनीन केला 5 वर्सां चेडूं प्रल्हाद ध्रुव तो तागेल शिष्य सो क्रूर राक्षस देव 5 वर्सां चेडूं आनी गर्भ आशिल्लो चेडूं आनी पुराचे नारद मुनील शिष्य तो आमी पळयत नारद मुनील शिष्याल रेंज आसा पळय ते विंगड खंयचे गुरुले ना रायट फ्रॉम देव दोकून गर्भ आशिल्लो चेडूं पुराचे नारद मुनील शिष्य सो हे फिनॉमिनल रेंज पळयत नारद मुनीले गुरु तत्वाले की तांगेल शिष्यान तूं कोणी आसा ती कोणाक तांकां दिसता की देवाल भक्ती दिवका तांगेल कृप कोणा वयर मेळटा तांणी खंडीत भक्तींत मुखारसून वतात तांतूं कांय डावट ना सो नारद मुनी ह्या वेळी आमी पॉयंट मना घेवत तांणी कितलें महान व्यक्तित्व तांगेलें मुखार आमी पळयत नारद मुनी कृष्ण लिलान थंय पळयत पुराजान गोतस कशी वसुदेवाक आनी देवकीक गर्भा गेलेले तेन्ना आट्टा चेडूं मारकाक म्हणून तांकां जेला गेलेलें तेन्ना वसुदेव सुरेश चेडूं जेल सिता कंसाला येतके तेन्ना कंसा खुशी जातके वसुदेव कितले एक प्रकारारी चांग मनुष पळय तांणी सांगिल्लें उत्तर दवरचे खातीर चेडूं घेवन आयला जाय ताका मारना तो जायत जायत वसुदेव कशी आट्टा चेडूं न्हू मारचें सुरेश चेडा कसल्या मारचें म्हूण तेन्ना नारद मुनीन कंसाला येवचें आसके आनी ताका फूल दाखोवचें आसके हे फुल्लान तूं आट्टा पाकली खंयची सुरे पाकली खंयची तूं गोतस म्हूण तेन्ना कंसाक कळटके तो बुद्धिमान व्यक्ती म्हळ्यार आट्टा चेडूं सुरेश गर्भांत तूं आयल्यार आतां तुमी लेखतलीं ती हो नारद मुनी निमित्त सुरेश चेडूं आलें कंसान मृत्यू केली ना शास्त्रांत पुरा जी काणी आसा
त्या मरीचील चेडू आशिल्लीं ते स चेडू कोण देवकील गर्भ आयिल्लीं आनी तांकां एक श्राप आशिल्लो की तांणी मनुष्य जीवन घेवका तांणी आनी मनुष्य जिवना देखून मुक्त तांकां करचे खातीर नारद मुनीन तो एक हें केलेलो. म्हणजे एक प्रकार पळोवं येता की नारद मुनीक तांगेल स्वयं जावन आशिल्लें रेप्युटेशन और जन कसन लेखतली म्हूण तांकां कांय ना. आमी कसने कार्य करूं वतना आमकां सुरे मन अंत येता न्हय, तो कसो म्हणटलो बा, कसं की एक सेशन कोणू हरे कृष्णा म्हणून सूर केला बा, विंगड जनान म्हाका पळयल्या री हो कसं की एक हरे कृष्णा मंत्र म्हणटा आसा, कसं की करता आसा नवे मागीर फॅमिली मेंबर्स कसं म्हणटली ती, हानी कसं म्हणटली ती, आमकां कसं एक आमी कार्य करतना अशी एक मन आयत खंडीत की विंगड जन कसं म्हणटली म्हणून. जाल्यार हांतू पळोवं येता नारद मुनीक देवालय गुरुल मनांत कसं आसा तें तांणी करता ती. तांकां विंगड कोणी कसं म्हणटा ती ते तांगेल खातीर सेकंडरी. देवालय सोम्यालय गुरुल मनांत कसं जावका तें जावका त्यांची तांगेले एक व्यक्तित्वाचे एक आमी चरित्र पळोवं येता म्हूण हांतू पळोवं येता. सो कृष्ण लिलान त्या एक भाग पळोवं येता आमी. आनी मुखार तांणी द्वारकांतू येता ती कृष्ण लिलेंतू तांकां मन आयता एक पंत द्वारकांतू कृष्णाल दर्शन घेवका म्हूण. कृष्णान तेन्ना 16,108 तागेल पॅलेस आशिल्ले द्वारकांतू आनी एक पंत कृष्णाल दर्शन घेवका म्हूण तांणी वतात के. आनी कृष्णाल दर्शन घेतले सित्ता सुरेखांची पॅलेसा वतात पळय रावळारांतू कृष्णू भारी खुशेर धांवन येता के आनी साश्टांग नमस्कार करता के नारद मुनीक आनी तागेल आसनार बैसून तांगेल पाय धुतात के नारद मुनीला. आनी कशेच नारद मुनी तुमी आयलीं तुमू आमगेले रावळारांतू धन्य जालीं ती रुक्मिणी येवन तांगेल बगलेन येवन बसता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या प्रकारान नारद मुनी हें करता. तशींची तें वर्णन आसा की एक रावळार न्ही नारद मुनी प्रत्येक पॅलेसांत वतात की 16,108 पॅलेसांतू कृष्णाल दर्शन घेवचे वतात ती. एक कडेन कृष्ण उद्धवाल वट मीटिंग करतास के, एक कडेन कृष्ण विंगडकंज की तागेल राणी वट चेस खेळतास के, आनीक कडेन कसं की पॉलिटिक्स विषय मिनिस्टर्स वट मीटिंग करतास के. पूरा कडेन एक पॅलेसा गेल सित्ता एव्हरी टाइम कृष्ण साष्टांग नमस्कार करता के. अहो नारद मुनी तुम्ही आयली नव्या धन्य जाल्लो म्हणून सूर्यपंथा मेळ्ळा म्हणके. आत्ता एक घंटे पूर तो विंगड पॅलेसांत मेळ्ळा मात्र नारद मुनीक जाल्यार कृष्णा लील नव्या आनी ताका गोत्त आसा अशी केल्यार नारद मुनीक एक भारी खुशी जाता म्हणून. म्हळ्यार तें एक भक्तान आनी भक्तीचें एक रिलेशन की तांगेले प्रिती वाडता आसता. ताका भक्ती म्हळ्यार अनलिमिटेड. आमकां दिसता न्हू कसं एक खाल्यार आनंद हें मेळटा मागीर नॉर्मली डिमिनिशिंग रिटर्न्स आसतात म्हणटात आमगेल्या आनंदांतू. एक कसं चॉकलेट खाल्लें, दोन्ही खाल्लें, तिन्नी खाताना नाका कशी दिसता. जाल्यार भक्तींत तो आनंद मेळटा पळय तो तसो न्ही. कितलें नामस्मरण कितले भक्तींत केलें तो आनंद वाडता वता. तशींची नारद मुनीला आनंद वाडता आशिल्ले की एक पॅलेस चुकून आनीक पॅलेस तूं इमॅजिन करूं जाता 16,108 पॅलेसांत तांणी वचून कृष्णाल दर्शन घेतला आनी एव्हरी पॅलेसांत कृष्ण तांगेल स्वागत करून पाय धरून तांकां आसनार बसत के हो नारद मुनी तुमी आयलीं तुवें म्हणून. म्हळ्यार देवाल आनी देवाल भक्तींत लीला पळयल्यार आमकां एक प्रकार इमॅजिन करूं जायना कसं एक नमुन्या प्रकार लील आसता देवाल आनी देवाल भक्ताली म्हूण. आनी थंय आनीक एक काणी हांव तुमकां सांगता द्वारकांत जालेली. एक पंता नारद मुनी येवन रुक्मिणी आनी विंगड पुरा राणी बैसून आशिल्लीं के तांकां सांगता के तुमी कृष्णाक वृंदावनांत तुमगे गोत ना न्हू तुमकां. तेन्ना वृंदावन आशिल्लें तेन्ना कृष्णान वृंदावन आशिल्लें तेन्ना रोहिणी माता बलरामाला आवसू ती आयिल्ली के द्वारकांतू. ती कृष्णान सान आसतना पुरा पळयलां तिका निमगे ती पुरा कृष्णा लिहिला ती तुमकां सांगतली म्हूण. तेन्ना रोहिणी तांणी पुराजन रुक्मिणी वचून सांगतात की तूं आमकां कृष्णा लील सांगता म्हूण. तेन्ना रोहिणी सांगता की ते सांगू जायना आमी रुमांत बंद करून उलोवपा पडटलें. कसलें की कृष्णान जावं बलरामान जावं सुभद्रान ते लील आयकल्यार तांकां वृंदावनाची उडक घास आयल्यार पुरो तांणी कुडले एक प्रकार तांगेली अवस्था अशी जातली की तांकां आमी म्हणटात पळय अनकॉन्शियस बोध चुकून पडटा म्हणटात पळय आमी कसं की एक शॉक जाल्ले निमित्त तशी त्या प्रकारान बोध चुकून पडटलें. सो कृष्णा कडूनच की हांव तुमकां वृंदावना विशय सांगता तागेले बाल लिला विशय म्हूण. तांणी पुराजन ते कंडिशन आयकतात के आनी सांगतात की जायत आमी रूम लॉक करून बसूया कृष्णा भितर येवचें सोडनात आमी म्हूण.
आणि सुभद्र भायर रावतके जे तिक्कोत आशिल्लें कोणाक येवचें सोडना म्हूण मात कृष्णा कळत न्हय तो परमात्मा न्हय ताका कळटके रोहिणी कसं की सांगता म्हूण तेन्ना तो रुमा भायर ते बागलाक कान दवर न्हू आयकतके रोहिणी माता वृंदावना विशीं कसं सांगता म्हूण आणि त्या पुरा वृंदावना विषयी सांगताना रोहिणी माताजी सांगल्या म्हणके त्यांनी पुरा एक प्रकार बोध चुकून कृष्णाला आकारच पडा तोच चेंज जाता म्हणून म्हणजे हे दिव्य जावन आशिल्लें कृष्णाल शरीर कृष्णाल ते दोळ एक प्रकार आनंद इतलो जात के कृष्णाक ते रोहिणी मातान ते कृष्णाले गोपीले तांगेले गोप बालकाल विषय वृंदावनाल तांकां उडगास अशी एक चांग रुपार येता अशी सांगिल आसा की तांगेले दोळ होळ जातके तोंड होळ जातके सो तुम्ही पुरा जनान जगन्नाथपुरी विषय आयकुचे पुरो जगन्नाथ देव आता आम्ही प्रेझेंटेशन देवाल फोटो वे घाला तुम्ही पळय जगन्नाथाल दोळ कितलो होड आसा नांक कशकी आसा तोंड हाफ इतलो सान आसा हे पुरा तांणी रोहिणी मातान पळय कृष्णाल कथा आयकतान तांणी पुरा स्वरूप चेंज जावन तांणी मेल्ड जाता ती म्हळ्यार बोध चुकून ताकाची जगन्नाथाल त्या पुरीन दर्शन आस पळय ते भक्तांक तांणी इतले आनंदार आसा ती की देवाक कसने निमगून घेतल्यारी तांणी इतले आनंदार आसत की जगन्नाथाले आमी प्रार्थना केल्यारी देव कसन जावका तें दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा भक्तांक तितले आनंदार आशिल्ली म्हणून आणि हे काणी जल सिद्धा कृष्ण भायर येता न्हय तेन्ना कृष्णा कळत काय ह्या पुरा जाले नारदाले निमित्त आणि नारद मुनी गोत्त आशिल्ले मेगेल मन आमत आशिल्लें की हांव वृंदावना विशीं आयकूं का म्हणून कितली काळ लोकांना वृंदावना विशीं आयकनी आशिल्लें म्हणून आणि नारदाक गेल सिता नारद मुखार मेळ सिता कृष्ण सांगता हे पुरा तुवें केलें नव नारद मुनी हे पुरा रोहिणी माताजी सांगून हे पुरा कृष्णा स्टोरी सांगचें तुका मेगेल मना कसन आस म्हूण कळट मुरे नारदा तू कसन जावका तें म्हाका सांग म्हणून आणि हे तुम्ही ते सांगील श्लोक आसा पुरो एक फेमस श्लोक तुम्ही आयकून आसा पुरो नाहम वसांसी वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्त यत्र गायन्ति तत्र शिष्टामी नारद मेकेल भक्तान खंय गुणगान करता थंय हांव पावता म्हूण हे समयारी द्वारकांत तू कृष्णा नारद हे श्लोक सांगचे आसा पद्मपुराणांत येता हे श्लोक की मेगेल भक्त खंय आसा ती थंय हांव येता तत्र तिष्ठामी नारद म्हूण कृष्णान नारदा सांगची अशी काणी तेन्नाची काणी सो आमी पळयत मस्त काणी आसत हांव दोन मात सांगली कृष्णाला आनी नारदाली हांव सांगिल्लें न्हू एवरी स्कंदांत आसा काणी आनीक एक सांगची म्हळ्यार नारद मुनी गोपी जावन खुद स्वयं गोपी जावन येयले आनी वृंदावनांत तूं येताना गोपी जावन येवका म्हणून तांकां रासलीला भाग घेवका म्हणून वृंदादेवी सांगता काय थंय तूं तुगेले पुरुष जावन तूं वच्चे जायना तूं गोपिका स्त्री जावका म्हणून आनी कुसुम सरोवरांत तांणी स्नान करून तांणी नारदी गोपी जातात काय आनी तांणी ते रासलीला भाग घेतात ती आनी ते भायर आयिल्ले सिता तांणी वृंदादेवी सांगता काय ह्या कुंडांत तूं स्नान करया ती तेन्ना तुमी आपास नारद जातली म्हणून ते आज काही तुम्ही वृंदावना गेल्यार तो व्हड एक जागो नारद कुंड म्हणून ते नारद कुंडांत आत्ता पुरा भक्त वचून स्नान करता ती आनी तो नारद कुंड इतलो दिव्य जावन आशिल्लो जागो की ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हूण ते मुखारी ध्रुवाक सांगिल्ले ते जागो ताणें दिल्लेले तोच जागेर जालेली कयाधून प्रल्हादा खातीर ते कुटीर जावन राबिल्लें त्या वेळी नारद कुंडार जागो म्हळ्यार प्रल्हादाल जन्मूय नारद कुंडांतूच जाल्लो सो आमी पळयता कसं एक व्हड कनेक्शन आसा पुरा नारद मुनी येचवल्यारी तुमकां मना आनीक तुमकां प्रफुल्लित जातलें की नारद मुनीचे आनीक आयकल्यार आनंद येतलो तुमगेल्या मनांत की नारद मुनी कितलो व्हड महान व्यक्ती म्हणून खंय तांगेलें कनेक्शन आसा पळयता म्हूण सांगता आनी आयच्या काळांत तुवें पळयता नारद मुनीला अंशाची मध्व संप्रदायांत पुरंदरदास जावन आयिल्ले तांणी पळयता आतां कर्नाटकांत आशिल्ली पुराजनाक गोत आसा की खंयचें अशें देवस्थान ना कर्नाटकांत और मध्व संप्रदायांत खंयचे पुरंदरदासान सांगिल्लें भजन म्हणना ती ते पुरंदरदास म्हळ्यार ते नारद मुनिल्यांची अंश तांगेले अवतरण जावन आयिल्ले तांणी मध्वाचार्याले तांकां सेवा करचे खातीर म्हूण सांगितलं दोनीचे हांव तुमकां सांगिल्लें चैतन्य महाप्रभू देवाल अवतार आनी आमी मस्त पंथा तुमी आयकून अशें पुरो की आमी हरे कृष्ण महामंत्र पशी म्हणचे पशी फुडें ते एक पंचतत्व मंत्र म्हूण सांगता ती जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद म्हूण ते मंत्र सांगतात न्हय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्रीवासादी गौर भक्त वृंद म्हणून तांतू श्रीवास पंडित म्हूण आसा ती
ते देवाला अवतार आणि श्रीवास आंगण म्हूण आशिल्लें चैतन्य महाप्रभू बोलें थंय बैसूनच चैतन्य महाप्रभून संकीर्तन करचें आशिल्लें तर श्रीवास वै नारद मुनीलेंच अंश म्हूण सांगेत. सो कोण तुम्ही हे पंचतत्व मंत्र केन्ना म्हणटा ती पद्य म्हणटा ती हे खंडित की तुम्ही नारद मुनीक सदा उडगास करता ती तांगेर उडगास करतात म्हणून तुमकां गोत नासच्या पुरो जाल्यार श्रीवासादी गौर भक्त वृंद म्हळ्यार नारद मुनीला उडगास करतात तुम्ही. सो आमी पळयत खंयची कनेक्शन आसा. नारद मुनी सोडून तुम्ही भक्तींत जीवन करचें असाध्य. तांगेले आशीर्वाद शिवाय तुमकां भक्तींत एक पावल वय मुखार घालूं जायना ते खंडित म्हूण सांगेत. आणि प्रभुपादाल वय पळयत एक प्रकार सांगेत एक कनेक्शन पळयत प्रभुपाद स्वाम्याले नारद मुनीले कशी इटर्नल स्पेसमॅन जावन नारद मुनी त्रिलोक पुरा कडेन भोंवता अशी जशी प्रभुपाद स्वाम्यान 70 years जारी हे सगळे भुमीरी 12 पंथांनी पुरा कंट्रीजान तांणी प्रचार केलेलो आसा. एक कडेन खंय बैसन आसी आणि कीर्तन करून त्या भगवद्गीता करून लक्ष कटल्यान करोड कटल्यान बुक वांटिल्लें आसा. तांणी रात्री न्हिद नात आशिल्ली ती 1 घंटे जावन 2 घंटे रेस्ट घेवन 12 घंटे बैसून अपास भागवतम बरोवचे सूर करता आशिल्ली ती. ते नारद मुनीले एक प्रचार करची भावनाच न्हय ताजेन हे एक प्रकार होर हे हरे कृष्ण मंत्रात प्रचार सगळे भूमीर जाल्लो आसा. आणि 2 or 3 इन्स्टन्स वय जाल्लें आसा कोण तांगेले स्वाम्या लोट्टू आशिल्ले प्रभुपाद स्वाम्या लोट्टू की तांणी एक इन्स्टन्स मात सांगता तांणी सांगिल्लें की आजची की आमगेले सत्संगांत उणी जन आयलीं म्हणून तेन्ना प्रभुपाद स्वामी तांकां सांगतात की सत्संगांत उणी जन आयल्यार कशें जाल्लें नारद मुनी स्वयं येवन बसले आनी तांणी खुशेर हांसता आशिल्लीं म्हाका पळोवन म्हणून. म्हळ्यार तुमी सांगेत की नारद मुनी प्रभुपादा वयर पुरा आशीर्वाद दिला तांकां 2 की 3 पंथांत दर्शन दिला आणि प्रभुपादा एक शिष्यान वय निमगेल की हास्त तांणी कसले हांसता आशिल्लीं. प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें की हे असल पुरा वेस्टर्न अमेरिकन युरोपियन धोरण तूं हरे कृष्ण महामंत्र करून तांकां नांचयत मू भारी खुशी जाली म्हाका म्हणून तांणी प्रभुपाद स्वाम्याक सांगलें म्हण प्रभुपाद स्वाम्यानच सांगिल्लें आसा. सो आनीक एक कनेक्शन मेळ्ळें हांव तुमकां. आज आमी बैसून प्रभुपाद स्वाम्याल भगवद्गीता आयकता ती तांगेले प्रेरणा खंडित नारद मुनी म्हूण सांगेत. सो आतां खंयच्या एंगलार तुमी नारद मुनी विसरचे साध्य ना. आयचे सेशन आयकल्यार पुरांत तुमकां नारद मुनीला आशीर्वाद दिसतलोची हे खंडितची. आणि कृष्ण कथा आणि मुखारसून पळयत आतां लास्टार हांव एक काण सांगता नारद मुनीले पास्ट लायफ ताजे विशीं. नारद मुनी म्हळ्यार लास्ट 5-10 मिनिट्साची मागीर एंड करता. नारद मुनी म्हळ्यार तांणी उपभरण म्हणून गंधर्व आशिल्लीं तांणी गंधर्व जावन आसतना तांकां एक प्रकार अहंकार आयलो आनी तांकां श्राप मेळ्ळो तांणी दासीपुत्र जावका म्हणून. तांकां भारी एक चान्स तांणी सिंगर आशिल्लीं ते दासीपुत्र जावन आशिल्ले तेन्ना तागेले हावस कोण आसा पळय ती पुरा एक व्हड साधू जनांक हांगा सेव करता आशिल्ली चातुर्मासा व्रता वळारी म्हणून. आणि नारद मुनीन ही काणी वेदव्यासाक सांगची आसा 5 अध्यायांत की हांव त्या पुरा साधू जनाले सेव केली तांगेले उच्चिश्ट खाल्लें आनी तांणी म्हाका आशीर्वाद दिल्लो म्हणून. म्हळ्यार नारद मुनीन सांगचें आसा ही सत्संगा प्रभाव कशी म्हणून. हांव दासी पुत्र आशिल्लो सांचल आशिल्लो जाल्यारय हांव ते चांग रुपार ते साधू जनाल सेव केल्ली ताजी खातीर म्हाका तांगेले तांणी आशीर्वाद दिल्लो म्हणून. ते एक प्रकारान आमी पळयत ना साधू संग शौर शास्त्र कय लव मात्र साधूंग संग सर्वसिद्धी होय. म्हळ्यार नारद मुनी ह्यांचे सांगता की थोडे वेळ चांग जनाल साधू जनाल संग जाल्यार सगळ्या जिवनार आमगेले परिणाम पडता म्हूण सांगिल्लें आसा. तशी मुखारसून ते काणीन तूं नारद मुनील ती आवसू जावन आशिल्ली कोण दासी आशिल्ली तेगेले देहांत जाता आनी नारद मुनी मुखारी रान्ना वता ताका देवाल दर्शन जाता 1 मिनिटा खातीर आनी तागेले दर्शना निमित्त इतली ताका एक लालसा जाता देवाली की ताका पळोवका म्हणून तेन्ना देव ताका दर्शन दिवन सांगता काय की तुका ह्या जिवनान तूं एका पंथा दर्शन दिवचें आनी तुगेलें दर्शन जावका म्हणून तूं आनीक मेगेल प्रार्थना करता राब म्हणून. तो सगळें जीवन एक पंथा ताका आमकां एक पंथा खुशी जाता. मस्त जनान तुमकां पळोवचें अशें पुरो एक पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटाना भारी आनंद येतलो जाल्यार आनीक पंथा म्हणटाना त्या टायमा म्हणके एक आनंद येना म्हणून. देवान आमकां एक पंथा थोडो आनंद दिवचे आसा. भगवद्गीता भागवतम हरे कृष्ण मंत्र
त्या कसले आनंद दिवचे ते नारद मुनी एक्सप्लेन करता. आमकां तो आनंद अपास जावका म्हणून आमी आनिके प्रयास करका भक्तीन तू, आनिके जप करका, आनिके भगवत गीता वाचुका. तेन्ना ते देव आमगेले एक लालसा वाडोवन घेता की ते म्हणटात पळय देवा जावका मुरे म्हाका आनंद म्हणून. ताका देव ते थोडे टेस्ट आमकां दिता आनी मुखार आमकां आनिके जावका म्हणून. आनी मुखा वयल जन्मान तूं ब्रह्माले दोकोन तो जन्म घेता, ब्रह्माल पुत्र जावन आनी नारद मुनी जावन येता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हें एक प्रकार संक्षिप्त रुपार आमी पळयत की कशी नारद मुनी हें सांगचे मस्त सकट विशय आसा. जाल्यार एंडारी नारद मुनीन सांगिल्ले त्या पंचरात्राचे एक श्लोक आमी पळया आनी ताजेर हें सेशन एंड करूया. आमी पळयत की आमकां जिवनांतू मस्त सकट डेजिग्नेशन आसा ती. आतां तुमी पळयत खंयचे एक ऑफिसाक गेल्यार आसता न्हू मॅनेजर, जनरल मॅनेजर, हे विंगड विंगड डेजिग्नेशन आसता. आनी भायर समाजांतूय आसता आमगेले डेजिग्नेशन. ब्राह्मण, क्षत्रिय, इंडियन, हे पुरो डेजिग्नेशनाची उपाधी न्हू. हे हांव सांज चेडू, हांव बायल मनीशी, हांव वरिश्ठ व्यक्ती, हांव प्रायम मिनिस्टर, पुरा हे उपाधीची. आनी आमकां गोत आसता की आमी एक प्रकार हे उपाधी ओट्टू जॉयन जाल्या निमित्त आमगेल्या जिवनांत एक प्रकार अहंकार येता. आनी अहंकार आशिल्ल्या निमित्त आमकां भक्तीन तूं मुखार वचचें कश्ट जाता. प्रभुपाद स्वामीन एक एग्जाम्पल दिवचें आशिल्लें. एक बायल मनीस आशिल्ली काय मंतार बायल मनीशी, ती एक किरा घेवन येता काय घडकडे. भारी प्रीत के ते किरा ओट्टू ताका कावच के आनी तो किरूय भारी चंदू काय. तीन कसने सांगल्यार तेगेले उलयत के ते बायल मनीशी भारी खुश के ते किरा खातीर इतली प्रीत के ते किरा खावच के किराक. मागीर ती मार्केटात दोकून किरा खातीर एक रायक एक भांगराचे केज हाडटा के डब्बो ते किरा दवरचे खातीर. आनी तो डब्बो इतलो चंद आशिल्लो तो भांगरा कलराचो की तीन केन्नाय ते भांगरा ते शायनींग येवचे पण पॉलिश करता आशिल्ले ते भांगरा केजाक. आनी ते भांगरा केज इतली लायक जाता काय ते क्लीन करता करता ते किरा विशय उकळटा काय. तो कीर सांगता काय तू कितली क्लिनिंग करता, तू त्या भांगरा केज मेगेल खातीर हाडला न्हू, मेगेल विशय विसरलो आनी तू भांगरा केजा खातीर करता. तशींच आमगेल्या जिवनांत तूं आमगे भायली केज मेळना पळय हें शरीर आमगेले मन अंत आसता. दादलो मनुष्य, बायल मनीस, मॅनेजरू, हांव यंग पर्सन, हांव इंडियन, आमी तो भितर आशिल्लो आमगेलो किरा म्हणजे तो भितर आशिल्लो आत्मा पळय ताका विसरता ती म्हूण प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें. आनी केन्ना आमी आत्मा ओट्टू आनी देवाल ते कनेक्शन चुकतात पळय तेन्ना दोखून ಸ್ವಲ್ಪ काळान आमच्या जिवनांत एक फ्रस्ट्रेशन येता, दुःख येता. ताजी तुमी मूल कारण सोदिल्यार आमी ते आत्मा ओट्टू आनी देवाल ओट्टू ते कशें कनेक्शन केन्ना चुकतात पळय भायली उपाधी निमित्त. हांव विक्रम भट्ट, हांव मॅनेजर, हांव जनरल मॅनेजर, ह्या पुरा उपाधी आमगेले वयर येता पळय आमगेले आत्मा तत्व आमी विसरता न्ही. आनी ते आत्माल आनी देवाल ते भक्तीचे ते एक कनेक्शन आसा, संबंध आसा, योग म्हणटात ताका, ते विसरता ती. ताका नारद मुनीन हे भक्तीचे डेफिनेशन दिलेलें आसा. हें तुमी गुडगासनातले खंडीत हे श्लोक तुम्ही बायपाट मारका. आतां 3 पंथां म्हणुया. कशें जालें की नारद मुनी गोत्त आसा की हे आत्मा तत्व विसरून आमी हे पुरो उपाधी घेतात पळय हांव अशी हांव तशी मेगेल निमित्त ह्यान जालेलें. कसं एक सान विशय जाल्यार आमकां कुठले अहंकार येता. हांव अशी हांव तशी म्हूण. कसं न्ही नारद मुनी गोत्त आसा हे तत्वा निमित्त भक्तींत मुखार वचचें साध्य ना. आनी तुमकां कोणी निमगिल्यार पळय मुखारी भक्ती करता मू भक्तीची डेफिनेशन कसं न्ही तेन्ना तुमी हे श्लोक सांगेत. भक्तीची डेफिनेशन गोत्त आसा हे श्लोक सांगेत. तो हांव सांगता तुमी रिपीट करीत जावं केल्यार 3 पंथां आनी हाजेन आमी सेशन एंड करूया. मागीर सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते. सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते. म्हळ्यार हे भक्तीची डेफिनेशन म्हणून पुरा उपाधी सोडून निर्मल मनान ऋषिकेय म्हळ्यार आमगेले सेन्सेस इंद्रिय हाजेन
तुम्ही देवाल सेव करता ती ताका भक्ती म्हणचे म्हूण नारद पंचरात्रांतू नारद मुनीन भक्तीची डेफिनेशन दिला. सो ह्या प्रकार सर्व उपाधी विनिर्मुक्तम आम्ही आत्माची आमच्या जीवनात निजा जावन आमगेले फॅमिली खातीर आमगेले समाजा खातीर चांग जावका बरे जावका त्या आत्माच तत्व समजून घेवन हाजी प्रचार करून ही भक्तिमय जीवन करचें तसलें जीवन करता जाल्यार हें सर्व उपाधी विनिर्मुक्तम ऋषी सिंपल फॉर्म्युला सिंपल डेफिनेशन नारद मुनीन धरला विंगड कसने कॉम्प्लिकेट करता म्हूण ना. हें एक श्लोक उडगास दवरल्यार तुमकां भक्ती विशय पुरा कळटा म्हूण आमी सांगून घेव येता. बाकी पुरा कसन करता ह्याची ओटू कनेक्टेड आसा. तुम्ही जप करतात हें पुरा सर्व उपाधी विनिर्मुक्तम ऋषिकेश सेवन हें मेन प्रिंसिपल. सो आयची सेशन नारद मुनील विशय तांगेलो एक उडगास करून तांगेले एक धन्यवाद करून तांगेले प्रार्थना करून नारद मुनीला की तुम्ही कितलीकी जनाल भक्त जनाल कल्याण केलेलं आसा, कितलीकी तुमगेली कृपा दृष्टी निमित्त आमकां भक्तींत येवचें साध्य आसा. तुम्ही दिलेलें हें भागवत पुराणान आमगेलें भागवत पुराण कोंकणी ग्रुप जाल्लेलो आसा आनी आमी तातूंत भाग घेता आसा ती. तर पुरा रुपारी आमकां यश मेळ्ळो, मुखारसून आनीकय भक्ती करची तसो भाग्य मेळ्ळो म्हूण आमी नारद मुनीले कळकळीन प्रार्थना करून हें सेशन एंड करुया. हांवें उलयलें कसं चूक जावन आसल्या पुरो चिके टायम लिमीट आखिना चिके मुखारसून गेला हांव ताचे खातीर क्षमापण मागून घेता. कसं तुमकां चांग दिसला आसच्या पुरो हे देवाली दया आनी कसं चूक जावन आसल्या क्षमापण करता. धन्यवाद तुमकां पुरा जनाक चांग रुपार आयकल्या खातीर. कसं कॉमेंट कसं फीडबॅक आसल्यार सांगेत. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरि बोल. नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे. हरी हरी बोल. हरी 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 हरी. इतली लायकोन सांगिलास प्रभुजी तुम्ही. टोटल 12 कॅन्टो श्रीमद भागवतम अंतू त्यानंतर रामायण ताजेनंतर प्रभुपाद स्वामींगेले आणि पुरंदरदासाले पुरा कडेन कनेक्ट करून इतली लायक करून आमकां संश्लेप जावन नारद मुनीले विषय सांगून दिलेले का बहुत 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 धन्यवाद प्रभुजी तुमकां. हरी 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 बोल. कोणाकय कसले प्रश्न आसवे आयच्यानतू कितले प्रश्न निमगो येता. नारद मुनी टॉपिक भारी वाईड टॉपिक. श्रीमद भागवतमांतू प्रभुजीन सांगिल्वारी नारद मुनी हत्तीले कॅन्टो ना म्हणटा आसाची टोटल एरियांतू खंय ना खंय नारद मुनीले विषय सांगिल्ले आसा. Any questions, comments regularly chat box is a very nice class. Thank you. But mom, thank you. Feeling blessed. Very nice session. Thank you Prabhuji for the nice session. Any questions, comments, कसले questions कोणाक आसवा आयच्या टॉपिकांतू. सकाळ आनीकय फ्रीस्ट जावन आसाच प्रभुजी तुमगेले प्रवचन आयकून तांगेले क्वेश्चन येवका मात्र त्या सिच्युएशनातून नॉर्मल लेवलार पावका फर्स्ट. प्रभुजी एक क्वेश्चन आशिल्लो श्रीमद भागवतम कंपायल केलेले केन्ना म्हळ्यार एक प्रश्न आशिल्लो. द्वापर युगात एंडांत म्हणून. वय सो आमी पळयत श्रीमद भागवतमाचे पॅरलल कॉन्वर्सेशन जाता वय द्वापर युगा एंडांतू जाल्लेले. कसं जालें की शुकमुनीन ते परीक्षित महाराजा सांगचे आसा आनी ते भागवतम जातरी जी परीक्षित महाराजान वतरी भागवतम जाता ते कलियुग सुरू जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो मात भागवतमान तू पळयता 5 लेवलार कॉन्वर्सेशन जाता. एक शुत गोस्वामीन पुरा ऋषिगणा सांगचे आसा की भागवतम आनी तांणी सांगचे आसा की शुक मुनीन ह्या परीक्षिता सांगिल्लें म्हणून.
आणि शुकमुनीन परीक्षिता सांगताना ताजे भितर सांगचे असं भागवतमान तू की विदुरान मैत्री या सांगिल्लें म्हणून. सो मस्त भागवतमाचो होच विषय मस्त लेवलार जाल्लेलो आसा. जाल्यार ते आमी पळोवचें वेदव्यासान तें बरयल्लें तें शुत गोस्वामीन सांगचें तें तुमी सांगल्या म्हणजे करेक्ट की द्वापर युग एंड जाताना परीक्षित महाराजान देह त्याग करून ताका श्राप मेळ्ळलो. तेन्ना त्या प्रकारार तांणी सांगचें वताना ते शुकमुनीन बैसून ते सांगचें आसा म्हूण ते करेक्ट आन्सर वय. ताजे भितर कलियुग सुरू जालो. थँक्यू प्रभुजी. वेंकट कोणाक कसले प्रश्न आसात सर? काइंडली फॉरवर्ड द श्लोका. नारद पंचरात्रिकातून आशिल्ल्या. जय जय. आमी ग्रुपार फॉरवर्ड करता. हां ग्रुपार घालता. कोणाक कसले ना प्रश्न ना म्हणजे जाल्यार आयचे सेशन आमकां हांगा कंप्लीट करूया. कंप्लीट करचे फुडें उपास उडगास करता आसाची दोन्ही विशय. एक एकादशी मंगळारा आमी एकादशी कीर्तन आसता ताका मिस कोर नाकाची कीर्तनाका ह्या वाराच्या. ताजे नंतर बुधवारा भगवद्गीता एज इट इज 40 दिसाचे कन्क्लूजनाचे सेशन आसा. ग्रेस वृषभानु प्रभुजीला तुगुनु सुरवेर सांगिल्ली एज वाइज as well as experience wise and young at heart तांगेले तुकून ते प्रवचन आयकुचे आमगेले व्हडली सौभाग्य. ते मिस करू नजा. संक्षेपार तुमकां आतां कशी विप्रसुदामा प्रभुजीना नारद मुनील विषय आमकां 1 घंटे भितर सांगून दिलेले तशीच 45 मिनिट्सान आमकां भगवद्गीते विशय सांगून दिवचे सौभाग्य आमकां मेळटा आसा. ते मिस कोर नाकाची. पूरा 18 अध्यायाचे कॅप्सूल फॉर्मान तू बुधवारा इंडिया टाइम 8:30 गंटे शिवारू इंच टाइम अंतू नेक्स्ट बार महाजनाल विषय कसा म्हणून आमकां